ही बेगींतल्या बेगीन फॉर्म करची ही मागणी आमची सगळ्यांची आसा. इतलें सांगून हांव परत एकदां सगळ्या आमदारां कडेन ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं काँग्रेस आसूं BJP आसूं आम आदमी आसूं आमचे सगळे वेगळे वेगळे विचार आसूं आमी सगळे एकठांय येवया आमची म्हादय वाचोवया. आज आमी सगळे आवय आवय म्हणून मोठ्यान हें करता. हांव CM कडेन अपील करतां की तांच्या भाशणांत ताणें आजूय बी तांकां अपील करचो. लोकांक जनतेक कळनी कित्याक आमी अपील केल्लो हें कित्याक आयकना ते. आनी त्या खातीर आज सगळ्यांनी मेळून हे लढो दिवया. हांव ह्या बिला हाका सपोर्ट करतां आनी सरकाराच्या बरोबर फॉर्मली आमी आसात हें दाखयता. देव बरें करूं. I humbly request each and every member to try to contain the speech to around 10 minutes as everybody has to get a chance to speak. Honorable Member Shri Chandrakant Shetty. आज जो हांव उबो रावला ते म्हादयचेर उलोवपाक रावला. सगळ्यान पयलीं हांव सगळ्या ह्या सभाघरांतल्या लोकांक मनापासून नमस्कार करता आनी सगळ्या गोंयकारांक की एक लक्षांत दवरया हो जो म्हादयचो विशय आसा हो जो आमच्या न्हंयचो विशय आसा आमच्या आईचो विशय आसा ताका आमी सगळे जाण बरोबर रावया. एटलिस्ट ह्या पॉयंटार तरी आमी कांयच आमच्या बरोबर डिफरन्सीस दवरया नाका. एक लक्षांत दवरपा जाय आमचे जे ऑपोनंट आसा कर्नाटका जांच्या बरोबर आमी हे जे युद्ध खेळटा तांकां उदका खातीर झगडपाची म्हणजे संवय आसा आनी लास्ट 17 वर्सां तांच्यांनी तामिळनाडू गव्हर्मेंटा बरोबर 1992 to 2007 पर्यंत कावेरीचो इशू झगडलेलो आसा. दॅट मिन्स वॉट दे आर वेल वर्स वीथ फायटींग फॉर द वॉटर. तांकां सगळें खबर आसा सारकें. त्यामुळे खंयची एप्लिकेशनां कशी घालप कशें डायवर्ट करप लिगल कशें यूज करप टॅक्निकल कशें यूज करप सायंटिफीक कशें पॉलिटिकल प्रेशर कशें हाडप हें तांकां सगळें खबर आसा. म्हणूनच ते सगळे जाण काँग्रेस BJP कांय ना डिफरन्स ना एकी कडेन रावल्ले आसात आनी त्या खातीर तांच्यांनी एक वीन केल्लो आसा. नाव दे वॉन्ट टू वीन वीथ अस. त्या खातीर आमी तशेंच वागया. सगळ्यांक म्हादयची सगळी जॉग्राफी खबर आसा तरी पूण जस्ट फॉर कोणाक खबर नसली जाल्यार ही जी न्हंय आसा ही जांबोटी गट सुरू जाता आनी ही म्हादवी जो बेसीन आसा हो टोटल 2032 आसा. भितूंतलो कर्नाटकाचो आसा तो 372 आसा महाराष्ट्राचो 77 आसा आनी गोंयचो आमचो मॅक्झिमम आसा 1550 किलोमिटर आसा. आमच्या टोटल गोंयची एरिया आसा ती 3702 स्क्वेअर किलोमिटर आसा. भितूंतलो 1580 स्क्वेअर किलोमिटर दॅट इज 42.7% इज ड्रेन बाय मांडवी. बाकीचो जो एरिया ड्रेन आसा ते बाकीचे सगळे न्हंय ड्रेन करता. सो त्यामुळे म्हादय ही आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कमिंग टू बिचोली आमचे बिचोली तालुका टोटल एरिया आसा 236 स्क्वेअर किलोमिटर आनी माधवी रिवर बेसीन जे आसा ते 225 स्क्वेअर किलोमिटर. दॅट मिन्स कितें 95% ऑफ बिचोली तालुका हो ड्रेन बाय म्हादई जाता. आत्ताच आमच्या मिनिस्टरान जशें सांगलें विश्वजितान आमी सगळ्यान म्हणजे सगळे गोंय एफेक्ट जाता पण मॅक्झिमम एफेक्ट आमी 70 100% जाता आनी बिचोली 95% एफेक्ट जाता. हे जे 1580 स्क्वेअर किलोमिटर जो ड्रेन करता भितूंतलो 509 स्क्वेअर किलोमिटर आसा हो जो सलायन झोन आसा न्हंयचो दॅट इज दॅट फ्रजायल झोन. म्हणजे कितें तो झोन आमकां यूज करूंक तितलो शकना. सो उरलेलो जो 1000 आसा झोन तो आमी यूज करूं शकता. हे न्हंयची टोटल लेंथ जी आसा ती अरावंड 87 किलोमिटर आसा. भितरली जी 35 किलोमिटर आसा ती कर्नाटकाक आसा आनी 52 आसा ती आमच्या गोंयान आसा. ह्या न्हंयचे खुबशे बाकीचे ट्रिब्युटरीज आसात. ह्या न्हंयची स्टडी करपा खातीर गोंय सरकारान 2001 जून 1988 एक पॅनल ऑफ एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म केल्ली. त्याचो रिपोर्ट आमच्या इरिगेशन डिपार्टमेंटा कडेन आसा. तातूंत खुबशे मेंबर्स असले. एक मेंबर भितर डॉक्टर नंदकुमार कामत आसा आनी त्या पॅनलान प्रत्येक गोष्टीचेर स्टडी केल्ली आसा. सो मच सो म्हणजे 2050 गोंयाक कितलें उदक जाय हाची सुद्दां स्टडी केल्ली आसा. आनी अकॉर्डिंग टू दॅट स्टडी इवन इफ म्हादयचें उदक कांयच गोंयान डायवर्ट हेतून कर्नाटकान डायवर्ट करूंक ना जाल्यार सुद्दां 2050 आमकां डेफिसीट गावतली उदकाची. सो इमॅजीन हें जर उदक आमी डायवर्ट केलें जाल्यार डेफिसीट कितली आसतली.
ते स्टडीन प्रत्येक गोष्टीचे खंयची सॉयल कशी आसा, म्हणजे उदक सॅलिनिटी कितली कमी जातली, ताचे ग्रावंड वॉटरान कितली सॅलिनिटी वतली, आमची जी 5 अभयारण्यां आसात ती डिस्ट्रक्ट कशी जातली, इकोसिस्टम बॅलन्स कसो हे जातलो, ताचेर तांच्यांनी प्रत्येक टू द ट्यून ऑफ तांच्यांनी इतले स्टडी केले. जे कोकोनट प्रोडक्शन आसा जेचेर आयज 1390 फार्मर ते अटॅच आसा, म्हणजे म्हादय बेजिनाचे जे कोकोनट आसा तेंचे ते एफेक्ट जातले. कॅश्यू प्लांटेशनाचेर, कॅश्यू इज अ कॅश क्रॉप, 11,000 टन्स ऑफ कॅश्यू क्रॉप विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड जातली. पॅडी कल्टिवेशन आसा ते एफेक्ट जातले. सलिनिटी अँड डिस्रप्शन ऑफ पीएच लेवल ऑफ वॉटर, म्हणजे प्रत्येक बारीक बारीक. पण त्या स्टडीचेर एक फाटल्यान रिमार्क आशिल्लो, थोडे तांच्यांनी गोष्टी कॅल्क्युलेट केल्ले, दे हॅड नॉट ट्रेस, आनी तांच्यांनी ते रिपोर्ट मागलेलो की फुडले 2 वर्सां ही स्टडीचेर म्हणजे रिपोर्ट करपाचो आनी परत रिप्रेझेंट करचो. पण इरिगेशन डिपार्टमेंट, द चीफ इंजिनियर वील बी अवेअर ऑफ इट. हांव सगळ्यांचे म्हायती खातीर सांगता आनी सगळ्यांक कळपाक सांगता की आमचे जे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, हे ह्या म्हादईच्या इशू बद्दल तेन्ना एक कमिशन आयिल्लें आनी ताच्या बरोबर एक जज आयिल्लो. तेन्ना म्हणजे ही एक 2000 म्हाका दिसता 8 काय केन्ना, तेन्ना तांणी आपले मुन्सिपाल्टीक पंचायतीक घेवन तांकां वचून मेळलेले. आमकां कितें कितें इफेक्ट जातले, डायवर्शन केले ते सगळे सांगतले. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय आसा की आमच्या मुख्यमंत्र्याक हो इशू आज आनी काल ना, कितलींशींच वर्सां खबर आसा, तांच्यांनी स्टडी केला, डे 1 पासून ते ह्या इशू फाटल्यानच्यान आसा. सो त्यामुळे ह्या इशूचेर ते कशेंच हलगर्जी करचे ना ह्याच्या बद्दल आनी म्हाका काय डावट लागना. दुसरें म्हटल्यार हे जर उदक आमी वळयलें, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कसो इफेक्ट जातलो तो, आनी आमी सगळे गोंयकार आसात आनी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक हाचो प्रॉब्लेम जातलो. त्यामुळे आमचें सरकार आसा, आमी सरकारान आसले म्हणून आमी अशें म्हणना की आमी एकटेच वता म्हणून. तुमी येयात, तुमकां प्रत्येक फावटी चान्स दिला. बरें, ह्याच्या पयलीं कितें जाल्लें तें सोडून वयात. आयच्या दिसा फुडल्यान तरी आमी एकी कडेन रावया, बरोबर डेलिगेशन घेवया आनी वी वील वर्क आउट इन अ डिफरंट फेज. इन द सेन्स पॉलिटिकल प्रेशरूय हाडया आमी सेंटराचेर. सेंटर आमचेच आसा. सायंटिफिकली आमी करुया, लिगली आमचो जो एजी आसा तो करतलो. सायंटिफिकली करतना बाब राजन केरकार आसले, त्याचे टीम, ताच्या बरोबर आमचो बिचोलचो एक रिपोर्टर आसलो विशान वजे, तो आशिल्लो. तांच्यांनी खुबशें काम केलां. सगळ्यांक अशें एक्सपर्टांक सगळ्यांक घेवन करुया, कित्याक हो जो इशू आसा तो खंयच्याच एके फक्त पॉलिटिकली गेलो जाल्यार जावंक शकना, लिगली गेलो जाल्यार जावंक शकना. हे अशे सगळे गोश्टी घेवन गेलो तरच जातलो. आनी आमी रिक्वेस्ट केला, लास्ट टायम जेन्ना डेलिगेशन गेल्ले दिल्ली तेन्ना हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर आशिल्लो, तेन्ना आमी रिक्वेस्ट केले की म्हादई मॅनेजमेंट वॉटर बॉडी ही आमच्या गोव्यान जावची आनी जाचेर आमचो एक मेंबर आसचो, म्हणजे आमकां से आसपाचो. आज कशें आसा, आज जर आमी थंय कळसा बांदुरा जर गेले इन्स्पेक्शन करपाक जाल्यार ते लोक आमच्या वांगडा कॉपरेट करना, बेश्टे हे करता. सो जेन्ना जर ती वॉटर मॅनेजमेंट बॉडी हांगा आसत जाल्यार आमी म्हणजे, आनी तांचो एक मेंबर आसतलो. ते वॉटर मॅनेजमेंट बॉडीचे 6 मेंबर असतात, 3 सेंटराचे, एक कर्नाटका, एक महाराष्ट्र, एक गोंयचो. सो सगळी परमिशन घेवन आमच्यान प्रॉपरली वचूं येता. आनी दुसरे जो DPR अप्रूव केला तो फाटी घेवपाचो. जर आमी सगळे जाण बरोबर रावले, आमच्या मना पासून आमी कळकळीने जर सगळ्यांनी काम केलें, सगळ्या गोंयकारांनी, जाल्यार आमची म्हादय कोणूच व्हरांक शकना. ह्याच्या पयलींचे जे आमी लढे आसा ते जिखलेले आसा आनी होय लढो आमी 100% जिखतले. देव बरें करूं म्हणटा. Honorable Member Jennifer Mansraj. Speaker sir, I rise today to support all my colleagues and the Honorable CM on the issue of the Madai. As we all know and everyone has said, Madai is our lifeline and there is no doubt about it. Everyone has expressed it today and those who have not will do the same. The diversion of the water from Madai River or its tributaries will severely reduce the flow of water and will impact human life. Along with it also the livelihoods that depend on the Madai, be it the fisheries, agriculture, horticulture, ecotourism and also subsidiary activities. North Goa also currently faces an acute water shortage and I think any further diversion to this will be catastrophic.
My constituency, Talegaon, being at the tail end of the OPA distribution also, will suffer the brunt of insufficiency of drinking water. In addition, diversion or reduction in the fresh water flow will increase the salinity in the water, thereby causing a cascading effect on the entire ecosystem. The proposed diversion will also cause severe loss and damage to forest, wildlife, and other organic life residing within and around the Madei Basin. It will also affect the nature of Khazan lands and will pose a threat to a large agricultural development in this region. So basically, it will be an environmental disaster. While Karnataka already enjoys the benefits of major rivers, it claims that it still requires water for drinking purpose. But however, I feel this is far from the reality. Karnataka right now has multiple sugarcane factories and steel factories which require huge amounts of water. Hence, the diversion of Madei will not only cater to the drinking needs of Karnataka, but also majorly cater to the industrial activities. In today's Times of India, the front page, it is reported that Karnataka has reduced the forest area to be diverted for the water project, further allowing them to bypass forest clearances, thus making it easier to receive the green approvals. Such means of using these technicalities is highly deceitful, and I would like the Honorable CM to please clear this. As Goa is locked today in a fierce battle with Karnataka on Madei, I am confident that the Honorable CM and our WRD Minister will stand by Goa and the Goans who today stand united for Goa. All the legislators stand by our CM to find a permanent solution to this issue, as we are elected by the people to take decisions that will be betterment for the people of Goa. I support the sentiments of my colleague, Mr. Vishwajit Rane, when he said, we today all need to stand together as one. So I request the opposition also to support us in this, so we send a very strong signal that we are in this together. We can only win a battle if we stand united. Allegations right now are flying in different directions, and I hope you all realize that united we stand and divided we fall. I appeal to the CM to form the Madei Water Management Authority and also to withdraw the DPR. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Divya Rane. स्पीकर सर, आज हांव हांगा उबें आसा आमचे मादे विशीं उलोवपाक, सपोर्ट करपाक, जें आमी इतले दीस चल्लां पळयता, राजकीय खेळ जो चल्ला तो आमी पळयता. मेन म्हणटा तें म्हादय ही आमची ओळख, हें आमचें प्राण, आनी सगळ्यान जास्त फूल गोंयाक हें अफेक्ट जाता, पूण सगळ्यान जास्त हें फाल्यां अफेक्ट जातलें आमचो सत्तरी तालुका. कित्याक आमचो जो सुर्ला गांव आसा तो आमच्या कणकुंबी गांवाच्या बाजू आसा, आनी थंयच्यान हें उदक व्हांवता सकयल येता सत्तरी भागांत, थंयच्यान तें आमकां खबर आसा उसगांव वचून मांडवीक तेंकता. आनी हें तर फाल्यां जालें, कर्नाटका इज सक्सेसफूल इन डुईंग दीस. हें सगळ्यान जास्त आमच्या सत्तरी भागाक अफेक्ट जातलें आनी फूल गोंयाक अफेक्ट जातलें. म्हणटकच म्हाका समजना, जेन्ना पयर म्हाका प्रेस विचारताले तुमी कांय विशय काडना, तुमी कांय उलयना, तांकां म्हणल्यार हांवें म्हणलें आमकां खबर आसा आमचो सरकार कितें करता तो. सरकारान योग्य टायमार निर्णय घेवन ते सरकारा कडेन, केंद्रीय सरकारा कडेन गेल्ले, दिल्ली गेल्ले, डेलिगेशन घेवन गेले आनी सगळे मिनिस्टरांक घेवन गेले. ताज्या पयलीं हांगा माननीय मुख्यमंत्र्यान एक मिटींग आपयल्ली, सगळे आमदार 40 आपयल्ली. तेन्ना एकटो मनीस आमचे सरकारांतले लोक सोडून विरोधी कोणूच येवना. तुमकां तर म्हादय विशय इतलो प्रेम आसा, इतलें उलोवपाक जाय, इतलें तुमी उलयतात आनी म्हणटात की म्हादय आमची आवय, जाल्यार त्या टायमार तुमी सगळे जाण एकत्र येवपाचे. कित्याक हो राजकीय खेळ खेळपाचो टायम न्ही. आमी हांगा म्हादय वाचोवपाचें येवजिता.
आमचे गोंय सफर जावचें न्ही, आमचे भाग सफर जावचे न्ही. जास्तान जास्त भाग पयलीं सफर जातले तो आमचो सत्तरी आनी बिचोली तालुका आनी ताजे बरोबर सगळे नॉर्थ गोवा आनी ऑफकोर्स सावथ गोवा. पूण हो टायम राजकीय खेळ खेळपाचो न्ही. खूब दूख दिसता की आमच्या म्हादय नदयेक आमी म्हणटा म्हादय आमची आवय, पण ह्या गोश्टीचेर हांगा राजकारणाचो खेळ चल्ला. आनी आमकां हे प्रश्न विचारतात आमचे प्रेस रिपोर्टर की तुमी कित्याक उलयना, तुमकां लोकांक दिसता की आमकां पडून वचूना. कशें पडून वचूना? कित्याक सरकार आमी प्रयत्न केला, आमी जे निर्णय घेतला, आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाच्या खाली आमी दिल्ली गेल्या. जें कितें सांगपा आसा केंद्रीय सरकार आसा, आमची सरकार आसा. म्हणटकच विरोधी पक्षाक कशें दिसता की आमकां पडून वचूना. फाल्यां तर हें जें आमच्या नदयेचें उदक तर फाल्यां सुकलें, आमकां उदक मेळूना, आमच्या लोकांक तर त्रास जाले जाल्यार विरोधी पक्षाक कशें दिसता की आमकां लोकांचें पडून वचूना. हें अत्यंत गरजेची गोश्ट. आमचे स्पेशली हांव सांगपाक सोदतां आमच्या सत्तरी भागाक जे ही म्हादय नदी म्हणटा ती एक जिवनदायिनी. म्हणल्यार तांकां हें तांचें म्हादय म्हणटा तें तांचें अस्तित्व. आमच्या प्रत्येक मनीस आमचे थंय आमच्या गांवांनी म्हादयची पुजा करतात, पाठ करतात. थंय इतले इतिहास आसा, ते इतले वर्सां थंय आमचे तांचे ते संबंध आसा. म्हणटकच हें आमचें म्हादय म्हणटा तें आमच्या सत्तरीकारांची अस्तित्व. तांकां तर दिसता की आमकां लोकांचें पडून वचूना, आमच्या सरकाराक लोकांचें पडून वचूना जाल्यार इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ political game that is going on. And it's really sad that politics is being played on such a sensitive issue की फक्त ह्या टायमार ते विरोधान आसा म्हणून तांणी आमच्या सरकाराचेर टिका करपाची. तांकां कशें दिसता की जेन्ना केंद्रीय सरकार आमची आसा, आमची सरकार हांगा आसा, इतले लोकांनी आमचेर विश्वास दवरून आमकां इतले वर्सां निवडून हाडला, परत मेजॉरिटी दिवन आमकां ह्या फावटी निवडून हाडला, प्रत्येक ह्या फावटी पंचायतीकी मेजॉरिटी दिवन निवडून हाडला. म्हणटकच विरोधी पक्षाक कशें दिसता की आमकां पडून वचूना. जें कितें DPR रिपोर्ट आसा, जे कमिशनान हें केलां, आमकां जें कितें करपा आसा तो रिपोर्ट फायनल जाता म्हणसर ताका खूब टायम आसा. पण अशें ना की तो रिपोर्ट फायनल जाल्लो आसा. जेन्ना माननीय आमचे विश्वजीत राणे मंत्र्यान सांगिल्लें कितलोसो प्रोसिजर आसा ताका. एनवायरमेंट क्लियरन्सीस आसा, फॉरेस्ट क्लियरन्सीस आसा, सेंट्रल क्लियरन्सीस आसा. सरकार सेंट्रलाक आमची आसा. आनी जेन्ना तांचेच कर्नाटकाचे मिनिस्टर सांगता की आमची सरकार आयली जाल्यार आमी इतले कोटी खर्च करतले, इतले कोटी हें करून दितले, ते करून दितले. कर्नाटका जेन्ना अशें सांगता म्हणटकच हांगचीच काँग्रेसची सरकार जी हांगा आसा तांचें तें कितें उतर. जेन्ना तुमचे लिडर्स अशें उलयता म्हादय बद्दल म्हणटकच तुमी हांगा वतात, सांखळे आंदोलन करता, म्हज्या पिसुल्ल्या पंचायतीन आंदोलन करता, तेन्ना तुमचें कितें म्हणणें की तुमची जेन्ना सरकार कर्नाटका म्हणटा की आमी फाल्यां सरकारान आयले जाल्यार आमी अमके पयशे खर्च करतले, तमके पयशे खर्च करतले. म्हणटकच तुमकां कितें हांगा हक्क आसा की म्हणपाक आमच्या सरकाराचेर टिका करपाक की आमकां पडून गेल्लें ना म्हणून. जेन्ना मुख्यमंत्र्यान तुमकां आमंत्रीत केल्लें तुमी येवना. पण हो टायम आमी सगल्यांनी एकत्र येवपाचो. जेन्ना आमी म्हणटा म्हादय फक्त तुमची आवय आमची आवय न्ही, आनी अशें ना की फक्त तांकांच म्हादयचें पडलां आनी आमकां पडूं ना, अशें कशें जावपाक शकता. म्हादय आमची सगल्यांची आवय. आनी ह्या टायमार आमी सगल्यांनी एकत्र येवन आपले पक्ष हे ते सगळे मतभेद धर्म हे सगळे सोडून लोकां खातीर कितें करपाचें. कित्याक हो इतलो इम्पॉर्टंट विशय आसा तो काय आमी वी कांट टेक इट सो लायटली. जेन्ना आमी म्हणटा हें म्हादय म्हणटा ती आमची ओळख आनी ही काय आमी वी कांट लेट दीस गो इजिली. आनी आमी सगल्यांनी एकत्र येवन ह्या टायमाचेर विदाउट डुईंग राजकारण, विदाउट डुईंग पॉलिटिक्स, सगल्यांनी एकत्र येवन मागता ऑपोजिशना कडेन की आमी जेन्ना परत डेलिगेशन फाल्यां तर गरज जाली दिल्ली वचपाची
तुमी सगळीं एकत्र येयात ह्या टायमाचेर प्लीज अशें आंदोलन करनाकात. म्हाका प्रेस विचारतात तुमकां दिसता आंदोलन करपाची गरज ना काय म्हणून ह्या टायमार. आंदोलन करपाची कित्याक गरज आसा? कितें दिसता विरोधी पक्षाक की आमकां पडून वचूं ना म्हादयचें, आमच्या लोकां बद्दल पडून वचूं ना? आमची स्पेशली हांव सत्तरीचें उलयतां कित्याक हीच आमच्या सुर्ला गांवांत जास्त अफेक्ट जाता. आमचो थंय सुर्लाचो थंय बाराजान वॉटरफॉल आसा, थंय आमचे तो हें तर उदक सुकलें जाल्यार आमचो सगळो सुर्ला गांव सुकतलो आनी सकयल्लो सगळो सत्तरी भाग सुकतलो. सो हाव कॅन वी अलाव दीस टू हॅपन? आमी मी एज अ MLA ऑफ पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी तर आमच्या लोकांक इतले वर्सां आमी सांबाळ्ळा, आमचो भाग हो इतलो वर्सां सांबाळ्ळा. म्हादय सँक्च्युरी म्हणटात ती आमच्या भागान आसा, सत्तरी भागान आसा. फाल्यां म्हादय तर ही सुकली जाल्यार ताजो डायरेक्ट परिणाम आमच्या गांवांतल्या प्रत्येक शेतकांनी आमी आमच्या लोकांक कशें सांबाळपाचें आनी आमी आमच्या लोकांक कशें सांबाळपाचें, आमची ही म्हादय आमच्या लोकां खातीर कशी सांबाळपाची, आमच्या गोंयकारां खातीर कशी सांबाळपाची, आमचे गव्हर्मेंटाक खूब खूब हाजी काळजी आसा. आनी हें आमी कशेंच हाता भायर वचपाक दिवपाना, डायवर्शन कशेंच जावपाक दिवपाना. जाता तितले बेगीन आमी DPR रिपोर्ट परत घेवपाची आमची मागणी आसा. आमची म्हादय वॉटर ऑथॉरिटी बॉडी हांगा डेवलप करपाची आनी हांगा इन्स्टिट्यूट करपाची, कॉन्स्टिट्यूट करपाची, गोंयां कॉन्स्टिट्यूट करपाची आमची मागणी आसा. आनी जाता तितले बेगीन हें आमी करतले. जाय जाल्यार आमी फाल्यां सुप्रीम कोर्टान tooth and nail we are going to fight, and we are not going to allow this diversion to happen, because if this happens, which is not going to happen, इतले वर्सां आमकां खबर आसा हें चालूच आसा म्हणून कर्नाटकाच्यान they are trying their best to put the bandaras and do this, but we are not going to allow it to happen, and we are going to fight tooth and nail. And I request the opposition to be united with our party. आनी आमचे बरोबर आमी जे आमी करपाक सोदता आमच्या लोकां खातीर ते तुमी बी आमचे बरोबर यात आनी आमकांय आमचे हात बलकट करात. आमची सरकार हांगा सत्तेन आसा, दिल्ली सरकार आमची सत्तेन आसा. मागतात तुमी आमचे बरोबर यात आनी ह्या विशयाचेर प्लीज राजकारण करनाकात. आनी आमचे सगळे वी वील सेव म्हादय, आमी जी म्हादय आमची आवय म्हणटात, लेट्स fight together, let's be united in our fight to save Madhai and show the people of India that the whole of Goa, आमी 40 लोक हांगा जे आसा